साखळी गोकुळवाडी आं. हांव हांगासर रावता. ही भिंत पडलेली आसा आनी सामकी डेंजर जाल्लेली आसा ही. आनी हे सायडीन 2 दीस पयलीं तांच्यांनी हांगासर कापेज बिपेज बांदून गेल्ले ते माती पडटाली म्हणून. आनी राती कडेन पावस बी आसता कारणान ती भिंत पडली, तेंची पडली आनी ताचे बरोबर आमकां हे त्रास जालो. ही भिंतय आतां डेंजर जाल्लेली आसा. ती आतां हें करून तेंच्यांनी कितें हें करून ती बांदून दिवची अशें आमचें हें आसा. किती जाण आसता? आमी 7 जाणां आसा. 2 बिराडां, एका घरान आमी 2 बिराडां आनी तेंचे बिराड जाय अशें. जे हांव ह्या घरान रावतालो ते कित्याक 1-2 दीस पयलीं चीर पडल्या म्हणून म्हाका हेंच्यांनी भायर आमी सल्ले आनी शिफ्टींग जालें भावा कडेन. आनी मागीर हे केन्ना इन्सिडंट केन्ना जालो तो? रोखडोच रातचो हे आलो आं. त्याच दीस त्याच राती कडेन. आं हां. इतको लॉस बीन काय? लॉस म्हणटा तुमकां? लॉस म्हणजे आतां कांय सांगूंक शकना न्हू. घर आसलें देवाचें मातयेचें तें पयलींची घरां न्हू तेंची. ट्रेनी बिणी आमची आसताली, म्हाजें दुकान चलयतालें हांव आं. तेन्ना फुडल्यान शिफ्ट केला आतां सामान्यान बसून सगळें. ही 2 घरां आमच्या वाड्यार 3 घरां म्हणजे एका घरान 2 फॅमिली रावताली, प्रशांत नायक आनी प्रतिभा नायक आनी हो आमचो महेश भजे. तेंचे रातची 2 सुमार एक गजाल जाली एक 4 दीस पयलीं. म्हाका तेंच्या शेजाऱ्यांसून विराजान फोन केलो की रातचें अशें अशें जालां म्हणून. हांव ताबडतोब ह्या स्पॉटार पावलो आनी सगळें पळोवन घेतलें. ह्या एक दीस पयलीं आमी ह्या महेश भजेक हांगासून शिफ्ट केल्लो की भिंत तेंची कॉलेप्स जाता म्हणून, माती मातशी पडटा म्हणून आमी ताका शिफ्ट केल्लो आनी सगळी ताडपत्री बांदून घेतलेली. ह्या भिंती पडला इतर कोणाक कांय जालें ना. ते आमकां देवान एक बरें साल्वार केलें. आनी मागीर आमी दुसरे दिसा सकाळी फुडें आमच्या गोंयच्या मुखेलमंत्र्याक सकाळी फोन केलो की दोतोर अशें अशें जालां. दोतोरान आमकां एकूच शब्द सांगलो की तूं कांयच भिवं नाका, तुका जाता इतली आपूण मदत करतलो, लोकांक पयलीं शिफ्ट कर, जावं कितें करूंक मेळटा इतलें कर. तशें आमी सगळें केलें आनी आयज दोतोरान आमकां 4 दिसां भितर CM फंडा थ्रू आमकां चॅक दिला. आपलो थोडो एमावंट कितें तरी दिता म्हणून सांगला ह्या 2 दिसां भितर. कांयच भिवं नाका सांगला. कितें आसा तितलें आपूण करून दितलो म्हणून सांगला ह्या 3 फॅमिली. अशेंच आमकां मुखेलमंत्र्याचें सहकार्य अशें. मात हांव सगळ्या जनतेक गोंयच्या तशेंच सांखळेच्या इतलें सांगूंक सोदतां की घरां जी पडासर तुमी रावूं नाका. कितें जोडटा तितलो अर्दो खर्च 1-2 हजार म्हयन्याक काडा. वर्सान आपलें घर बारीकशें तरी रिपेरींग करा. सगळें गव्हर्मेंट करतलो, दोतोर करतलो, हेजेर रावूं नाका. आपल्याक जर कितें जाता तितलें करा. हांव हेज्या फाटसून सांगीत आसलो ह्या महेश भजेक की तूं भिंत बांदून घे, कोणा कडेन हेल्प जाय जाल्यार करता. आतां हेंचे जिवाची हानिकारी कांय जाली ना म्हणून आमचो देव आमचे साल्वार आसा म्हणून आमी समजपाचें. ह्या फुडें ह्या वाड्यार अशें कितें घडचें न्हू. कितें आसा जाल्यार पयलीं हेंच्यांनी आमकां सांगचें. कोणाचो हेल्प मेळटा जाल्यार आमी घेवन कितें तरी करूंक मेळटा इतलें करतलें. देव बरें करूं.